moved is calling attention jointly आणि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आताच सांगलेले हा की सेंट्रल गव्हर्नमेंट is continuously talking to all the states and also to the chief secretaries about the safety. Goan families जे हा तिंगा काम करता ते is a sizable म्हाका दिसता एक 60-70 हजार आमचे गोंयचे लोक तिंगा काम करता म्हणजे आख्खे गल्फाचे उलयता including Dubai, UAE and others. आणि म्हाका दिसता कितलेशेच इंडियन आमचे लोक काम करता तिंगा. आता सेफ्टी कन्सर्न एक जालो. सेकंडली आता गोंयान जे LPG डोमेस्टिक आणि कमर्शियल सिलिंडर हेच्या खातीर म्हाका दिसता खूप उलोवप चालू जाल्ले आहा इंडस्ट्रीन. सेकंडली इज द प्रायसीस ऑफ पेट्रोल आणि डिझेल. अशी आदी एकदा क्रायसीस येयल्ली आख्खे इंडियेचे पेट्रोल प्राइस डिझेल प्राइस वाडले आणि 2012 ते आम्ही आसले तेन्ना हिंगा पयलेच सभागृहान येयल्ले आणि तेन्ना एक्स चीफ मिनिस्टरान जे वेट आहा ते गोंयान वेट लागना. सगळे दुसरे स्टेटीतले लोक हिंगा येवन पेट्रोल फील इवन कॅनान भरून हिंगासून वताले अशें जाल्लें आदी. सो हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की सर्वसामान्य मनीस जो आहा गोंयान हो मोटरसायकलीन धाकटी जर तर कार आहा जाल्यार ते आपले बजेटीड पेट्रोल हो डिझेल ते गाडयेन घालता हो पेट्रोल टू व्हिलरान घालता आणि आपण कामाक वयता. बायक व्हरून पणजे धरता आणि पणजेसून मडगांव कामाक वयता, वास्को कामाक वयता, परतून येता, हो म्हापशासून पेडणे वयता. म्हणजे इतले डिस्टन्सार तो बसीन वयता आणि हाफ डिस्टन्साचेर तो बायकान येता. सो ह्या मनशाक आमी रिलीफ कशें दिलें म्हणजे पेट्रोल प्रायसीस शूड नॉट इन्क्रीज अँड डिझेल प्रायसीस इन द स्टेट ऑफ गोवा. सेकंडली LPG सिलिंडर स्पेशली फॉर द हॉटेल इंडस्ट्री. जेन्ना हॉटेल इंडस्ट्री म्हणटा ते आमचे कमर्शियल सिलिंडर ऑलरेडी प्राइस कितले तरी वाडटा म्हणून ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन येयलें आणि डोमेस्टिक सिलिंडर बाय 260 रुपीज अशें नोटिफिकेशन येयल्लें आहा. आमची जी महिला आहा आणि आमचे घर चलोवपी जी बायल आहा ती सगळी रावता की सिलिंडराचो प्राइस आनीक सरकार देंवयतलो म्हणून. पूण ह्या क्रायसिसान इनडायरेक्टली आमी गोंयचे लोक इंडियेचे लोक एफेक्ट जातले आणि मोठ्या प्रमाणात एफेक्ट जातले. आणि मोठ्या प्रमाणात म्हणटना म्हाका दिसता LPG सिलिंडर हो सर्वसामान्याचो हो सिलिंडर म्हणजे आपूरबायेचो सिलिंडर जो तर 260 रुपया वाडत और 300 रुपया वाडत जाल्यार म्हाका दिसता खुबशे लोकांक त्रास जातले. आमच्या गोंयकारांक त्रास जातले, आमच्या इंडियेच्या लोकांक त्रास जातले आणि इंडस्ट्री एफेक्ट जावपाक जायना. कित्याक आमचे कडेन इलेक्ट्रीक बर्नर्स ना. आमचे कडेन अजून पासून गोंयान इलेक्ट्रीक बर्नर्स येवंक ना, ते बेश्टे येयल्ल्या. हितून कमर्शियल जेवण जे जावपाक जाय हे आमी LPGसूनच करता आणि ही टेक्नॉलॉजी येता आणि इम्प्लिमेंट जाता आणि आमकां जेन्ना मेवतले ताका खूब टायम आहा. आणि तितले पासून वॉट इज द स्टॉप गॅप अरेंजमेंट Honorable Chief Minister is proposing? How are we going to look at this industry, tourism industry, especially all the hotels who are using commercial cylinders, and we are relying on this. Cylinder ना जाल्यार जेवण जायना. सो हेचेर म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान उलोवपाची गरज आहा. स्पीकर सर, स्पेशली अनेकदा मुख्यमंत्र्याचे नदरेक हाडूंक सोदता आमचे गोंयकार जे आख्खे गल्फाक काम करता ते फायनली रेमिटन्स जे आहा आपले पयशे जे आहा ते गोंयान धाडटा. इनडायरेक्टली आमकां गोंयकारांक सगळे आमचे इकॉनॉमीक हो फायदो आहा. आणि चडशे जाणांनी डिसायड केले की आमी येवचे ना, वॉर सोंपतले म्हणजे खंय तरी मिडिएशन फ्रॉम आवर कंट्री. आमचो कंट्रीचो हेड जो नरेंद्रजी मोदी आहा जो ग्लोबल लिडर म्हणून ताका सगळे जाण मानता. आमचे चीफ मिनिस्टर म्हणजे आमचे वाटेनसूनय एक वचपाक जाय, असेंब्लीनसूनय एक कितें तरी वचपाक जाय की ही शूड ऑल्सो मिडिएट. खंय तरी एक मिडिएशन येवपाक जाय हे वॉर काबार जावपाक, हे पीस येवपाक. कित्याक हे गल्फान जे इतले आमचे इंडियेचे लोक काम करता म्हाका दिसता कितले तरी मिलियन्स आमचे इंडियेचे लोक काम करता आणि खंय तरी आमकां बरो मोठो व्हडलो धपको बसतलो जर तरी हे वॉर कंटिन्यू उरत जाल्यार. आणि स्पेशली जे आमचे इंडस्ट्रीचे हांव उलयलां ते ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आमकां सांगचें इतलेंच म्हाजी मागणी आहा. थँक्यू स्पीकर सर.